नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेली एक काणी सांगता. काणयें नांव अवकाशाचो सदुपयोगो म्हणून. एक पंता एक रायो तागेल मंत्री लोटो गांव भोंवच्या म्हूण वता. तांणी एक हळ्ळी येताची. थंय येवन पळयतना एक तळ्यालेग एक व्हड रूख, ताजे म्हूण एक व्हडशी फातोरू, ताजे वयर एक तरणाटो चेल्लो लायक करून न्हिदला. गट्टी न्हीद आसता ताका. तेन्ना रायो मंत्रीले सांगता, पळयलवे इतली गट्टी पात्रां री, हो चेल्लो सुखान न्हीद काडटरच पळय. म्हाका रावळारांतू अस्सल मोवाळ हांतला री, एक पट न्हिदपणा, फाल्ली ताई लोळटरच थांव, कशी कितें नवें म्हूण म्हणटा. तेन्ना मंत्री सांगता, राया तूं व्हड जाल्लो तशीची सुखारी, आनी किरीट दवरलेलो तुगेले माथ्यां भितर आलोचन कितलें आस, कितली जबाबदारी आस, तशें देखून तुका एक पण न्हीदपणा. हो चेल्लो अशी व्हड जाल्लो ताका हांतू सूख म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, आमी थोडे वेळ हांगा बसून उरलोया म्हूण सांगता. आनी तो सांगता, पळय अशी येतर आसतना गांवांत तूं मस्त जन तरणाट चेल्लें पळयलां हांवें. म्हाका एक मात्तें आलोचन येतस. कसं म्हळ्यार आमगेल रावळारांतू हांकां पुराय एक 6 म्हयन्याक कामां आपया. तांणी येवन रावळारां भितर तांकां कसं शिकूं जाता तें पुरा शिकोवची. तांगेल्या कसल कौशल्य आस तें पुरा चड करून घेवची. मागीर वचून तांगेल्याची स्व उद्योग करून राबोवची म्हूण म्हाका दिसता. कशी तुगेलो अभिप्राय म्हूण निमगिता. तेन्ना मंत्री सांगता, भारी लायक आलोचन राया, आमी तशी करुया म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, आज आमी हांगा राबोया आनी गांवचे मुख्यस्थ आपोवन हें पुरो आलोचन सांगुया म्हूण सांगता. अशें तांणी उलयतर आसतना हाका जागोर जेतें चेल्ल्याक तो उठयता आनी येवन राया नमस्कार करून सांगता, राया म्हाका कळय न्ही तुमी येयले म्हूण सांगता. राय हांसतर सांगता, कांय व्हड न्हय, कोण तूं, तुगेलें नांव कसलें, कसो उद्योग करून आस तूं म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, म्हगेलें नांव भास्कर म्हणून, हांव हें हळ्ळेचें एक सनदें वस्तानच पडत आनी एक रांदपो. सकाळ दुखून दनपार ताई म्हाका थंय रांदपा काम. मागीर भक्तान पुरा जेवून वतरी वरलल्लें जेवण म्हाकाय मेळटा. ताजे मागीर हांव हांगा येवन तळ्या भितर एक न्हांवन लायक करून न्हिदोचें. सांजे नंतर वपास म्हाका देवस्थानांतू भटमामाक पुजे तयारींतू सहाय करचें आसता. मागीर रात्री पूज जातर म्हाका प्रसाद मेळटा खावच्याक, तें मागीर रात्री जेवण. मागीर देवस्थानां येवचे भक्त एक पटी म्हाका कांय पुणी हांव घालें दान दिताची. अशी म्हगेलें जीवन वता. हांव सुखार राया म्हूण सांगता. राय आयला म्हणून मुख्यस्था कळटा गांवचे. तो येता. येवन रायाल्या सांगता, आजी आमगेले घरकड राबूं राया म्हूण सांगता. राय जायत म्हणटा. मुख्यस्थाल घरा वता. हेर दिवस काणी ताण बाय सरतना भास्कर धांवन धांवन येता आनी राया तुगेलें आलोचन कसं म्हूण सांगलें आमकां सकाळांनी, हांवय येवं रावळारांत कामाक म्हूण सांगता. यो जाल्यार एक उडगास दवरी, हें काम तुका 6 म्हयन्याक मात्र, मागीर तुमगेलें काम तुमी कोण घेवका कसं कसं म्हणून सांगता. जायत म्हणटा तो. तशी रायान वतरी त्या गांवचे सुमार इतले तरणाटे चेल्ले रावळारा कामां म्हूण येताची. थंय येतना भास्कराक रावळाराची वासरी पळोवन आश्चर्यय जाता, संतोशूय जाता. ताणें येद्दोळ तसल कसले पळय न्ही, केद्दी व्हडी वासरी ती, एक घरा इतली व्हड आसा. थंय सामान आनी डब्यां घालून दवरलेले नमुन्याची वेवस्था, तांची चंदाई, तांची फुटकाई, थंय जेवची तसल रांदप, कसकस नमुन्या गोडशी खाण, गोडशे रांदयो, सदची परबची, त्या पुरा पळयतन तो तांतू बुड्डून वता त्या सुखांतू. तांकां पुरा त्या खावच्याकय मेळटा आनी पुरा चेल्ल्यांकय रात्री न्हिदोवच्याक विंगड कूड, मोवाळ हांतूळ. अशी तशी पळोवचे भितरी 6 म्हयने जावन गेले. आतां तांणी पुरा म्हाका वचूका. तो मंत्रीला येवन पांयार पडून सांगता, म्हाका आनीक थोडे काळांक राबो अवकाश दिवका म्हणून. तेन्ना मंत्री सांगता, तें पुरा जायना, सगळ्यांकय सांगलां न्हू आमी सुरवेकाची, तुमी आतां 6 म्हयन्यां भितर कसं शिकल्याची, त्या पुरा वचून तुमगेले बुद्धी उपयोग करून स्व उद्योग करून राबका तुमी, तेंची आमगेलो उद्देश आशिल्लो म्हूण सांगता मंत्री. हो वता. मागीर थोडे काळान राय सांगता, आमी वपास त्या गांवां वचून पळोवया, हांगा दुखून चमकल चेल्ले कसं करतर आसाचे म्हूण पळोवया म्हूण सांगता. मंत्री जायत म्हूण दोगय वताची. थंय वतना एकल्यान एक खानावळी घाल्या
आनी नवे नवे नमुन्याचे रांदप कोन्न तो विकतरस अन्नेकलो कसं की एक नमुन्या गोड खाण कोन्न विकतस असल तांकां हळडींत कोणाकय येदोळ पळोवन गोतना खावन गोतना तशें तांकां लायक वेळार जातस तशी सुमार इतले चल्ले तांगेले नमुन्याचे उद्योग कोन्न आसची आनी तुका ही भास्कर दिसना तांकां म्हूण तांणी सांगून पेटयताचे भास्कर एक पण येवका काय म्हणून भास्कर येता पळयल्यार कसो पळोवचें भाग्गून गेला तागेले तोंडार कांती ना तेन्ना राय निमगीता तूं इतले अशें जाल्लो म्हूण निमगीता तेन्ना तो सांगता कसो सांगची राया रावळार आदुकून येत तरी म्हाका ते देवस्थाना वचून ते वासरी रांदप करूंक मन येना दिसान एक वासरी तशें देखून म्हाका कसो करची म्हूण कळनात म्हाका न्हीद येयपणा पुडली म्हणके ह्या फातरारी मुखा वयली आलोचना म्हूण सांगता रायाक आनी मंत्रीक आश्चर्य जाता तो वत्त भास्कर थंय दुखून मागीर मंत्री सांगता पळयल वे राया प्रती एक चल्ले कलेक आसनाच पळय भास्करान ताका मेळिल्लो अवकाशाचो उपयोगू करनी केल्लो जाल्यार बाकी चल्ल्या म्हणके तो एक स्व उद्योग कोन्न आसतशिल्लो म्हूण सांगता रायाक चिरडोवानो पळयल नवे जिवनांत तूं एक पण लायक अवकाश येता ताजो उपयोग करता आमी आमगेले कौशल्य म्हळ्यार स्किल्स चड कोन्न घेवका आनी ते आमी वापरूंकय पळोवका तेन्ना मात्र जीवन साफल्य जाता नवे आनी एक वरां तूं नव काणी ओटू मेळया नमस्कार.